गोवा डेअरीचो सध्या सगळेच वटेन पंचनामो चल्ला। एके वटेन दूधकार, दुसरे वटेन सहकार रजिस्ट्रार, तिसरे वटेन मिडिया, आयस्क्रीम प्लांट, फिलपॅक मशीन, गोरवांचे खावडीच्या प्लांटाचे डिलांचो एक्सपोजे प्रुडंटान आदींच केल्लो, आतां सीएनचे समितीनूय केलो। इतल्यान जाल्लें ना। आयच्या रिपोर्टांत डेअरीचे अर्थीक बेशिस्तीचेर एक्सपोजे। डेअरीची जोडिल्ली अर्दी जोड चल्ली पगाराक। डेअरी जोडटा तातूंतली अर्दी येणावळ चल्ली स्टाफाच्या पगाराक। 2016-17 जोडले 10 कोटी 73 लाख, पगाराचेर कट दिले 5 कोटी 11 लाख। 2016-17 डेअरीचो पगाराचेर खर्च येणावळीच्या 48%। डेअरीत नोकर भरती करतनाय नेम खुट्याळ्याक। सरकाराक एलडीसीक जाय 12वी पास, डेअरी घेता 10वी पास। एसटी आनी बाकीचे आरक्षणाचे नेमूय खुट्याळ्याक। 10 एलडीसींची जायरात दिवन 17 एलडीसी घेतले। 7 ज्युनियर सुपरवायझरांच्यो जायराती घेतले 9। भायल्या राज्यांतल्यान दूध घेतनाय डेअरीवाल्यांनी मलय खाल्ल्या म्हूण सीएचे समितीक चवकशेंत पुरावे सापडल्यात। गोवा डेअरी भायलें दूध मिल्क युनियन सोडून खाजगी डेअरी कडच्यान घेता। महाकाली मिल्क डेअरी कडच्यान गोवा डेअरी सदांच दूध घेताली। गोवा डेअरीच्या क्वॉलिटी कंट्रोल अधिकाऱ्यांक महाकाली डेअरी म्हयन्याक 5,000 रुपया दिताली। गोवा डेअरीच्या मॅनेजराच्या घरकान्नीच्या खात्यार महाकाली डेअरी म्हयन्याक 10,000 घालताली। आतां डायरेक्टर, चेअरमॅन आनी एमडी धरून सगळ्यांच्या फाटल्यान सहकार प्रबंधकाच्या चवकशेचे शुक्ल काश्ट। ताचे कारणां दाखय नोटीशीक आतां संचालक आनी एमडी नवसो सावंत कितें जापो दितात आनी कितें पुरावे दाखयता ताचेर डेअरीचे संचालक मंडळाचो फुडार, ना जाल्यार संचालक अपात्र आनी खाल्ले मलयेची लुकसाण भरपाय। प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार।